गीत घेवया पेज 2 A4 आपल्याय म्हूण आमकां. आपल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मेसाची बेटेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटी तारगां. आमचे भाव आनी भयण एकदम फाटीं आसात थंयसर फुडें येयात. भयणी फुडें येयात. सदांच मिसाक आयल्यार फुडें येवंक जाय. थंय भाव फाटल्यान एकटोच रावला. बाब मुखार ये, मुखार ये. दुसऱ्या सांगता बस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काल आमी कॅन्सर पिडा जावन वळवळतल्या मनशा पासत मागणें केलें. आज आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळो म्हणून देवा लागीं मागुया. कित्याक भलायकी बरी आसल्यार मात्र आमचें जिवीत फुडें वता. आनी जायतो लोक हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी विविध पिडांक लागून कश्टवता. तांच्या सगळ्यां पासत आज आमी मागुया. आनी आमी सांत वांटो घेवचे पयलीं आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. मागुया. सर पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळ्याचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना जोनास एकदम तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सोर्वेस्पोराक मागणी करून म्हणलें, ए सोर्वेस्पोरा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना. हाका लागून हांवें आदींच फुडें तार्शिसाक पळोवन वचूंक ताकीद केली. तूं दोयाल मोवाल काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलों. तूं रोकडो रागार जायनाय. तूं भोव कोनवालो. वायट करूंक येवजिलें तें तूं सोडून दिताय. तर सोर्वेस्पोरा, म्हजे मागणी आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जीव उरचे परस हांव मेल्यार अदीक बरें. सोर्वेस्पोरान जबाब दिलो,
तूं रागा जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक कोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावडेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनासाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावडी घालून ताचो राग निवयचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खोशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतोच देवान उदेंतीक तावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनासाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जींट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार ओदीक बरें. तेन्ना देवान जोनासाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक कारण आसा. ताणें जबाब दिलो, ओय, हांव मरो पर्यंत दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कोश्ट करूंक नाय, ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नकलो आशिल्लो 120,000 ओदीक लोक आनी खूब गोरवां मोनजाती आसात, त्या व्हडल्या निनिवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं सायबा दोयाल आनी काकुतीचो देव, सगळीं म्हणुया, तूंय सायबा दोयाल आनी काकुतीचो देव. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कोर सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, तुज्या चाकराचें कालीस संतोशी कोर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दोयाल आनी काकुतीचो देव. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो, तुका उलो मारतल्या ताई तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजे मागणें आयकून घे सर्वेस्परा, म्हजे विनवणेक कान दी. जबाब, तूं सायबा दोयाल आनी काकुतीचो देव. सगळीं राष्ट्रां तुका पोरनिपाट करूंक येतलीं आनी तुजें नांव वाखाणटलीं दोनया. कित्याक तूं एकटोच श्रेश्ठ, तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं, तुजे भायर आनीक देव ना. जबाब, तूं सायबा दोयाल आनी काकुतीचो देव. उदकाराक उबीं रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora. देवान आमकां आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा,
जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें ताका सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमचीं पातकां बगस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगळ्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. सोमारात हांव पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी सोमारा हांवें तुमकां सांगलें जोनास म्हणलो प्रवादी नासलोच, ती एक काणी, पूण त्या काणयेंतल्यान जायते जुदेव लोकांक शिकूंक मेळ्ळें आनी आमकांय मेळटा आनी हे फुडेंय मेळटलें. काल रुजाय सायबिणीची परब आसल्यान आमकां तें वाचप चुकलें. सोमारा आमी कितें आयकल्लें, निनेवे शारांतलो लोक पातकी जिवी जियेतालो, तांकां परत्यान देवाशी हाडूंक देवान जोना प्रवाद्याक धाडलो, पूण ताका थंय वचूंक मन नासलें. तो निनेवेचे सुवातेर तो तार्शीस शाराक वचूंक तारवार चडलो आनी मागीर वादळ जालें, ताका काडून दर्यांत उडयलो. वादळ थांबलें, एका माश्यान येवन ताका गिळ्ळो आनी मागीर दर्या तडीर ताका हाडून सोडलो. फुडें जोनाचें कितें जालें? आतां जोनाक परत्यान देव सांगता, आतां वच परत्यान निनेवेक आनी तांणी आपलें पातक वळखूंक तांकां सांग. हे फावटी जोना थंय वेता आनी थंय राजा आसलो आनी राजाक तो सगळें हें सांगता. आनी तें आयकून राजा आनी ताची परजा सगळ्यांनी गोणी वस्तूर साकाचें वस्तूर घालून उपास केलो, आपल्या आंगार गोबोर घालो आनी देवा कडेन माफी मागली. आनी जें कितें देव करूंक चिंतालो तें ताणें केलें ना. आतां आयच्या वाचपांत आमकां कितें आयकूंक मेळ्ळें? जोना प्रवाद्यान चिंतलें देव तांकां आतां ख्यास्त लायतलो, देवान तशें करूंक ना. देखून तो दुखी, खुशाल जावंक जाय आसलें न्ही. बाबा, देवान एक शार वाटायलें, लोकांक ताणें सांबाळली. ना, जोना स्वार्थी मनीस. आनी तो शाराच्या भायर वेता, एक खोमटी बांदता आनी आतां शाराचें कितें जातलें काय म्हूण वाट राखता. आनी देव थंयसर एक एंडेलाचें झाड, कॅस्टर ऑयल झाड वाडोशें करता. जोनाक बरें दिसलें, कित्याक तें झाड ताका सावळी दिता. पूण दुसऱ्या दिसा देव एक किडीक धाडटा आनी ती कीड येवन त्या झाडाची पानां खाता. वोत आयलें, झाड बावून गेलें. आनी देव आतां कठीण वारें धाडटा, एके वाटेन वोत आनी एक वाटेन वारें. जोनाक तें सोसूंक जालें ना. तो देवा कडेन म्हणटा, हांवें मेल्लें बरें. तेन्ना देव ताका विचारता, एका एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका इतली दूख भोगता? आनी जोना पळय कितलो गर्विश्ट मनीस, वय म्हणटा, वय, म्हाका दूख भोगतलीच. आनी देव ताका म्हणटा, त्या एंडेलाच्या झाडा खातीर तुवें कितें तरी केलां? कांयच करूंक ना. तर तुका त्या झाडा खातीर इतली दूख भोगता. त्या निनेवे शारांत 1,20,000 परस चड लोक आसा आनी मोनजाती आसात. तांचो नाश करतना म्हाका दूख भोगची ना? जोनासा कडेन जाप नासली. आमचे भितर जोना आसा, दर एकल्या आमचे भितर. आमकां दुसऱ्यांचें बरें जाल्लें पळोवंक तांकां ना. कोणाचें बरें जाल्लें आमच्या पोटांत जळटा. नसाय, जेलसी आमचे भितर येता. आनी हे मनशां भितरूच जाता. मोनजाती मदें नसाय म्हणली ना. मोनजाती एकवटान रावतात. केन्ना ती झगडतात ना अशें ना, झगडतात, पूण ती एकवटान रावतात. पूण मनीस सदांच
आपणाचें बरें चिंता आनी दुसऱ्यांचें वायट चिंता मात्र न्हय, तांकां वायट करूंक येवजिता आनी करता. तर आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. जोना प्रवाद्या भाशेन आमी जावचें न्हय, उलटें जाल्यार देवा भाशेन आमी हेरां सावे काकुळदार जावंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेन्ना सिसांनी जेजूक म्हणलें, तूं आमकां मागूंक शिकय, जेजू तें मागणें शिकयता. इतलें सादें सदां आमी म्हणटा आमच्या बापा. हें मागणें खंयच्याय धर्माच्या मनशान म्हणूंक येता, कित्याक देवाक थंयसर नांव ना. कोणेंय म्हणूं येता तें मागणें. आनी त्या मागण्यांत पयलो वांटो आसा देवाक आमी मान दिता, आनी दुसऱ्या वांट्यान आमकां कितें जाय तें मागता. म्हाका जाय तें न्हय, आमकां आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आयच्या दिसाचें खाण तूं आमकां दी, फाल्यांचें न्हय. पूण आमी कितें करता, गरजे भायर फाल्यांचें परवांचें आमी चिंतून बसता आनी दुखी. आमी सदांच दुखी पळया. आमची भलायकी कित्याक देंवता, कित्याक आमी खुशाल ना. कोण खुशाल जी येता न्ही तांकां पिडा रोग सोंपेपणी लागना. कित्याक पॉजिटीव थिंकींग, सकारात्मक चिंतप तुजे कुडींत बळ सकत निर्माण करता. ही कूड देवान आमकां दिल्ली आसा पळया, ते पिडेक वखद आमचे कुडी भितरूच आसा चडशें. पूण आमी नकारात्मक म्हळ्यार नेगेटीव चिंताव देखून आमची कूड देंवता. आनी कुडीची ताकद देंवली म्हणटच भायर तावन पिडा आमचे भितर येता. म्हणटच आयचें वाचप आमकां जागयता. सदां आमी जें कितें देवान दिलां आमकां तातूंत खुशाल रावया. दुसऱ्या कडेन आमी पळोवची गरज ना. कोण कोण बरीं बरीं न्हेसतात, न्हेसून दीत. कोण बंगल्यांनी रावतात आनी आमी ल्हान घरांनी रावता, ती थंय रावून दीत, आमी हांगा खुशाल रावया. कोणाक व्हडलें काम मेळ्ळें चड पयशांचें आसूं, आमी दुखी जावची गरज ना. जें कितें देवान आमकां दिलां, फावो केलां, तें आमी उपकारी मनान मानून घेवया, खुशाल रावया, हेरांचें बरें चिंतुया, हेरांचें बरें उलोवया आनी तांकां ताच्या भाशेन हेरांक बरें करूंक वावरुया. गीत घेवया पेज 36 C19 जीने वाटे जीने की नाम. सोका फुला गोष्टा काटे हेत समगेले जीने वाटे हाटा बापा बेटो तुका उंड्यानी सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर पिता ते तुमादून हे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासर रोगता मेसलो तुगे दोयान पोना. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समारंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतां. थीर परमेशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र पवित्र दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार जाले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां बराबर आनी सगळ्या याजकी वर्गा सांगाता तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमचे थंय उक्ते मौन आनी एक विशाल काळीज रचूंक जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक विनंती करून आमी म्हणुया,
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या असो. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. गीत घेवया पेज 66 D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. पांच विचार तुजी चोरवोना, तुय म्हाका विसोतू दिताय. तोंडुतका सोरी पावयताय, तोंडुतका सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्या. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. जेजू आमचो सोडवणार आनी आमचो सोमी आमच्या काळजांनी आयला. ताका आमी अर्गां दिवया, वाखाणुया. आमचे थंय आसचें बारीक चिंतप भायर काडून आमी उक्त्या मनाचीं आनी विशाल काळजाचीं जावंक, सदांच हेरांचें बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक आनी हेरांक बरें करूंक वावरूंक ताची कृपा आनी ताचो आदार मागुया. आपणाचेर भरवंसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. मागुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला
त्या साक्रामेंता वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. जी कोण मिसाक वेळ करून येतात तांणी फुडें बसूंक जाय. फाल्यांतान हांव सकयल येतलों, सकयल येवन तुमकां आपोवन हांव फुडें हाडटलों. फकत भुरगीं आसात तांणी फाटीं बसूं येता, कित्याक भुरगीं आवाज करतात. व्हडांनी सगळ्यांनी फुडें बसूंक जाय. आमी सगळीं भाव भयणी हें सारकें चिंतूंक जाय. And those who do not understand Konkani, when you come for Mass, and in case you come late, please occupy the first pews. We are all brothers and sisters, not only in the church, outside also. But at least let us show our solidarity in the church, that we are one, we are taking part in the Eucharistic celebration of Jesus. It is not the priest who is important. Suppose Jesus stands here today, will you stand, sit there? Tell me. Will you not come forward to see Jesus, how he looks like? We want to hear him. We want to touch him. We want his blessing. Will you not do that? Every Mass is Mass of Jesus. Realize this. Otherwise, better not to come. Let me be very clear. Either you have to come forward and sit, or better not to come. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सगळ्यांचें बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक आनी हेरांक बरें करूंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे वडुपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. प्रे फॉर युअर इंटेन्शन्स. आमच्या अतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. गीत घेवया पेज 89 F9. जेजू तुजें नांवूच पुरो. जेजू तुजें नांवूच पुरो. मोज काळजांक दिवंक संतोश करो. तोर कसले दादोसपण मोगो. तुका देखतोस कसले सूख जाय. तोर कसले दादोसपण मोगो. तुका देखतोस कसले सूख जाय.
Page 25, A53, In the Lord is my hope. In the Lord is my hope, A53, page 25.